बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नावी आमेन. देव मोगाळ आनी काकलुटसार तसोच नितीवंत ओनीत करतल्या सवें नितीन वागल्या शिवाय देव रावचो ना. स्तोत्र 100 वोळ 2 अशें म्हणटा. कुशलकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात. संतोशाचें गीत गावन ताचें दर्शन घेवंक येयात. तुमकां सगल्यांक देवाचें दर्शन घेवंक मोगाचो येवकार. विशय घरच्या भुरग्यांक पयलीं दादुशी जावं दी. प्रकाशनेच्या पुस्तकांत 22:14 वोळ 7 अशें सांगता. ताणें व्हडल्यान म्हणलें, देवाची भक्ती करात आनी ताका मोहिमा दियात, कित्याक ताणें मनसुबी करचो वेळ पावलो. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार, सोमदेर आनी उदकाच्यो झरी. ताका सासणागी पडून नमस्कार करात. भोव मोगाच्या जेजू, उंड्याचें रूप घेवन हे भोव पवित्र संस्कारान तूं हाजीर आसाय म्हूण भावार्थान आमी सोत मानता. स्वर्गार संवसाराच्या दोनी आनी देव जावनूय तुवें आमचे मोदें बिराड करून आनी आमच्या सांगाता वेळ सारूंक एक सादें उंड्याचें रूप घेतलें. हे तुज्या व्हड मोगाच्या देणें आमी वळखून घेता आनी व्हडे खालतिकायेन आमी मान बागोवन तुका नमस्कार करता. गीत गावया R21. जेजू तूं लागींच आसाय, जेजू तूं फाटल्यान फुडल्यान, जेजू तूं म्हजे वाटेर, जेजू तूं सगलेच भोंवतेन, जेजू तूं म्हज्या आत्म्यान, जेजू तूं मनांत घालसान, तिकाण कर तुज्या मोगान, सदांकाल म्हाका सांबाळ. जेजू दुसऱ्यांची बाटा बेसां आमची करून आमी ओनीत आदारल्या. जेजू चोरयो आदारून दुसऱ्यांक नागोवन आनी काळो धंदो चलोवन आमी ओनितीन पयशे कमयल्यात. जेजू नीत करूंक आमकां जो अधिकार दिला तो तुजे तावन आमकां मेळ्ळा म्हूण आमी विसरल्या. आनी फटिंगपणान तशेंच दुडवांचे आशेन जियेल्यांत. जेजू वायट जिवीत सोडून दिवंक आनी एक बरें जिवीत जिवंक
तूं आमकां जायत्यो संद्यो दिताय, पूण आमी जाल्यार ह्यो संद्यो पयसायल्यात. कुमसार जावन लेगीत तींच पातकां आमी आमच्या जिवितांत केल्यांत आनी पातकाचे आमी गुलाम जाल्यांत. आमकां बोगोस. गीत गावया आय फाय. तुजो इबालोपू म्हजी वाट पळयता आसलो, म्हजे पाप उपकारपण दोयाल काळजान विसरलोय. हांव तुजो इबालोपू म्हजी वाट पळयता आसलो, म्हजे पाप उपकारपण दोयाल काळजान विसरलोय. घर सोडून हांव वेचना, तुजी वेंग हांव सोडचो ना. तुजो मोग विसरचो ना, तुजो मोग विसरचो ना. घर सोडून हांव वेचना, तुजी वेंग हांव सोडचो ना. तुजो मोग विसरचो ना, तुजो मोग विसरचो ना. तुजी सांडलोली शेली माय मोगात सोडून काडली. काट्यांनी घुस्पलोली, कांदार तुवें उबारली. तुजी सांडलोली शेली मोय मोगान सोडून काडली. काट्यांनी घुस्पलोली, कांदार तुवें उबारली. घर सोडून हांव वेचना, तुजी वेंग हांव सोडचो ना. तुजो मोग विसरचो ना, तुजो मोग विसरचो ना. घर सोडून हांव वेचना, तुजी वेंग हांव सोडचो ना.
जेजू, तूं आमकां केन्नाच सांडिनाय. आमी वायटवेन जिवीत जियेलेत लेगीत तूं आमचो मोग करताय. आनी परतून तुजे सोडशी येवंक तूं आमकां तुजे कृपेन भरताय. देखून आमी तुका दिनवासता. जेजू, आमी पातकाचे वज्यान जायते पावट खाला पडटा, पूण तूं आमकां तुजो हात दिवन उबारताय. आनी आमचीं पावलां बरे रस्त्यार मारूंक तूं आमकां तुजें बळ दिताय. देखून तुका आमी वाखाणटा. गीत गावया E6. Mocha devak Argauditolo Tace naw Sodas vacantolo Mocha devak Argauditolo Taci deni Kenac visorcona To boksita Soglintu cipatka To piditlo Tuka boro kurta To mornatlo tuka sorvondita To kaklutin mogan tuka burta Mocha deva argauditolo Tace naw Sodas vacantolo Mocha deva argauditolo Taci deni Kenac visorcona Citle molo संसाराक वैरासा तितलो तिरगोट ताचो मोग आमचेताय जितली उदीत वस्तो बीन पयसासा तितली पयस दिव आमची पातका फिकता मोच्या देवा argauditolo Tace naw Sodas vacantolo Mocha deva argauditolo Taci deni Kenac visorcona उबी रावया. चितान देवाचें उतर आयकुया. मार्कुच्या शिव वर्तमानांतलें वाचप 22:7 वळ 24 ते 30. आनी थंयचो उठून तो तिराच्या आनी सिदोनाच्या प्रांतांत गेलो. थंय तो एका घरांत भितर सरलो
हें कोणाक गमलोलें ताका नाका आसलें, पूण ताची खबर लोकांक कळो नासतना उरली ना. ताचे विशीं आयकोना फुडें एक बायल भितर आयली आनी ताच्या पांयां पडली. अजून ल्हान आसलोले तिचे धुवेचेर मेळो ओतमो बसलोलो. ती बायल ग्रीक आसली आनी जल्माक सिरोफोनिसिकान आनी आपले धुवे वेलो देवचार काड म्हूण ती मागताली. ताणें तिका जाप दिली, भुरग्यांक पयली दादोशी जावं दी, कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून पेट्यांक घालप सारकें न्हय. पूण तिणें पोलती पाडून ताका म्हणलें, होय सायबा, पूण पेटेय मेजा तोळा भुरग्यांचे पडटात ते कुडके तुकडे खातात ना. आनी ताणें तिका म्हणलें, ह्या तुज्या उतरा पासत बरे भाशेन वच, तुजे धुवे वेलो देवचार भायर सरलो. आनी घरा वचत जाल्यार तिका भुरगें हातूनार आड पडलोलें मेळ्ळें आनी ताचे वेलो देवचार गेल्लो म्हूण गमून आयलें. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. नियाळ. प्रितीच्या भावा भयणीनो, तागडी जावन आसा नितीची गुणां, पूण आमच्या जिवितान आमी दोन तरेचीं मापां वापरता. म्हाका एके भाशेचें माप आनी दुसऱ्याक दुसरे भाशेचें माप. हांव नोकरेक वेता थंय म्हाका नितीन पगार दिलोलो म्हाका जाय, पूण म्हज्या घरान कामाक आसा त्या चेडवाक वो बायलेक हांव पगार नितीन फारीक करता काय? हांव कामाक वेता थंय हांव 7 वा 8 वरां काम करता. ताचे वयर म्हाका ओवर टायम मेळटा, पूण म्हज्या घरान काम करता तिका कितलीं वरां आसा काय? वो तिणें सोका फुडें उठून तें रात करून न्हिदूंक वचोसोर थांबनासतना काम करपाचें. मुन्नेच्या पुस्तकान 22:15-23 जाचे लागीं तोयर जाप आसता ताचे लागीं खुशालकाय आसता. फावो ती जाप आसप कितलें धादोसपण. आयच्या देवाच्या उतरांत अशेंच कितें घडटा. ती ग्रीक अस्तोरी आपले धुवेचेर देवचार बसलोलो तो काड अशें जेजू लागीं मागता. तेन्ना जेजू असो जबाब दिता, भुरग्यांक पयलीं दादोशी जावं दी, कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्याचे पेटेंक घालप सारकें न्हय. जेजून हीं उतरां फक्त ते अस्तोरेचो भावार्थ तपासूंक म्हटलेलीं.
जेजूची उतरां आयकोन ती वस्तोरी म्हणटा, होय सायबा, पूण पेटे मेजा तोळा भुरग्यांचे पोडटात ते उंड्याचे कुडके खातात. ह्या उतरा वरवीं ती सांगोंक सोदता की जेजूच्यान आपले पोदवेन आपल्याक जाय ताका जागो दिवंक जाता आनी जेजू तेंच करता. ते वस्तोरेच्या भावार्थाक लागून देंवचार बसलोल्या तिचे धुवेक जेजू बरो करता. आयज आमी आमकांच विचार करुया. आमी देवा नोदरे मुखार कोण? भुरगीं म्हणल्यार देवाक मानवलोली वो देवान विचून काडलेली पोरजां. सुण्याचे पेटे म्हणजे सांडलोल्यो शेंड्यो आनी जरूय तर आमी सांडलोल्यो शेंड्यो जाल्यार उंडो म्हणजे देवाचें उतर. ह्या देवाच्या उतराचेर चलून आमचो भावाट गोट करूं देवाक मानता तसली पोरजां जावुया. गीत गावया B11. उतरा मोदे उतर जिवे देवा तुझ्या पुस्तकातले मेल्या काळजाक गोयचेले नव्या जिवान ते भोचेले. उतरा मोदे उतर जिवे देवा तुझ्या पुस्तकातले मेल्या काळजाक जागोयचेले नव्या जिवान ते भोचेले. उस्तोय सोम्या तुझ्या उतराक जियो दी म्हाका. उस्तोय सोम्या तुझ्या उतराक जियो दी म्हाका. पुस्तकातल्या पाना पोदा देवा उतर तुझे मेळ्ळे ताने लोलो जीव मोजो रोकड्या रोकडोच भरून आयलो. पुस्तकातल्या पाना पोदा देवा उतर तुझे मेळ्ळे ताने लोलो जीव मोजो रोकड्या रोकडोच भरून आयलो.
दी म्हाका पुस्तकांतल्या उतरां पोंचायत देवा मोच्या तुकाच भेटलो निर्शेलो जीव मोचो एकाच फाराक सोडून चालो पुस्तकांतले उतरां पोंचायत देवा मोच्या तुकाच भेटलो निर्शेलो जीव मोचो एकाच फाराक सोडून चालो उलोय सोम्या तुझ्याच उतरां जीव दी म्हाका उलोय सोम्या तुझ्याच उतरां जीव दी म्हाका जेजून ते ओस्तोरेचो भावार्थ तपासलो ते ओस्तोरे भाशेन भावार्थान आनी खालतिकायेन आमच्यो गरजो देवाच्याच उतराचो आदार घेवन हे वेळार आमची मागणी देवाक उबारुया दर एका मागण्यांत फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी सोम्या आमचो भावार्थ वाडोय परत एकदां म्हणुया सोम्या आमचो भावार्थ वाडोय पवित्र सोबेच्या समेस्त वडिलांनी हुस्को काडून आपल्या संदेशांतल्यान नीत आनी शांती पासत उलो करूंक तशेंच फावो ते उपाय घेवन वावरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बळ तांकां मागुया जबाब सोम्या आमचो भावार्थ वाडोय झूज करून आमच्यान शांती मेळूंक घेवंक जायना तशेंच नीत नासतना शांती आसूंक नजो म्हूण हें सत संवसाराच्या सगळ्या राजकी फुडाऱ्यांच्या आनी नागरिकांच्या मनांत खोल रिगो म्हूण देवा लागीं मागुया जबाब सोम्या आमचो भावार्थ वाडोय सगळ्या अवघडायांनी आनी जांकां मनशां मोदें नीत करूंक अधिकार दिला तांणी सोमेस्तांनी हो तांचो अधिकार देवा कडसून येता म्हूण ओळखूंक प्रामाणीकपणान आपली जबाबदारी पाळूंक देवाचो आदार तांकां मागुया जबाब सोम्या आमचो भावार्थ वाडोय जायतीं जाणां आपल्याक जाल्ल्या अनितीक लागून तशेंच तांची शांती बिगडलोली देखून निराशी जाल्लीं आसात तांचे पासत नीत तशेंच काळजाची शांती मागतना आमी सोमेस्तांनी आमच्या जिविताचे वागणुकींतल्यान भावार्थाचे आनी मोगाचे दूत जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया जबाब सोम्या आमचो भावार्थ वाडोय सर्गीच्या बापा तूं मोगाळ आनी दोयाळ खरो पूण तूं नितीवंत नीत केल्ले बगोर तूं केन्नाच रावचो ना आमची मागणी मानून घ्या म्हूण आमी मागता आमां सोमेस्तां भावार्थाचे आनी मोगाचे दूत कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन स्वताचे
नितीचे आनी भावार्थाचे राज विस्तारूंक आमी वावुरतेली म्हूण ह्या जेजून शिकयलोल्या मागण्यांतल्यान मागुया. चल दिमी घालुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.